नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात श्रुती प्रभू गांवकाराक अटक. सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन 1.5 कोटी घेवन फटवणूक केल्याच्या प्रकरणात फोंडे पुलिशेन केली अटक. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पुणेच्या शिक्षका आड कागाळ नोंद. शिक्षण खात्यात एलडीसीची नोकरी दिता सांगून एकल्याक घाल्लो 40 लाखांचो गंडो. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत सापडली एका अनवळखी मनशाची कूड. पुलीस करतात फुडलो तपास. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात घुसपिल्ल्या अधिकाऱ्यांक घरा धाडात, नाजाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात सामकार करतले आंदोलन. काँग्रेसीची शिटकावणी. गोंयभर कार्तिकी एकादशी व्हडा उमेदीन विठ्ठल नांवाचो जयघोश करीत मुळगांव वारकरी संस्थेन मंगळारा विठ्ठलापुरा मेरेन केली पायी वारी. ऑस्ट्रेलियन सिनेमा दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांकां सत्यजीत रे जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर. मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान उगडटलो अंदू वर्सा इफीचो पड्डो. आता पळयात खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात श्रुती प्रभू गांवकाराक फोंडे पुलिशेन अटक केल्या. सरकारी नोकरी दिता सांगून लोकांकडल्यान 1.5 कोटी घेवन फटवणूक केल्ल्यान मुख्य दुबावीत आशिल्ल्या श्रुती प्रभू गांवकाराक पुलिशेन अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिका लुकआउट नोटीस जारी केल्ली. सोमाराक कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंडेचो शिक्षक योगेश कुंकळकाराक पुलिशेन अटक केल्ली. ताची विचारपूस केले उपरांत श्रुती प्रभू गांवकाराचें नांव सामकार आयिल्लें. आमी सद्याक फोंडा पोलीस स्थानकाच्या परिसरान आसा. आतां सद्याक सबंद गोंयान कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजत आसा. दिसान दीस एकट्याक हांगा पुलीस धरीत आसा. कॉन्टॅक्ट तेंचो जायत आसा. लोकांक मोठ्या प्रमाणात तेणी फसिल्ले आसा. अशीच घटना काल एक शिक्षक ढवळीचो शिक्षक योगेश कुंकळकर तेका धरलेलो आसलो फोंडा पुलिसांनी कॅश फॉर जॉब प्रकरणात. आनी तेजे कडल्यान जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केली तेन्ना एक बायलेचें नांव येयलें. ती बायल श्रुती प्रभू गांवकर अशें नांव आयिल्लें पोरवरीची. तिकाय आयज फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट करून हांगा हाडलेलें आसा. आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस मोठ्या प्रमाणात तपास करता. आनी जो कितें तपासाचो निष्पन्न जाता तितूंतल्यान वेगवेगळे जे कोण पयशे घेतलेले मुखार येता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत सध्या चालू आशिल्लें कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. फोंडे तालुक्यांतूय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. अशा एका प्रकरणात माधव पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केल्ली. ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. ही बातमी ताजी आसतनाच आतां फोंडेच्या एका विद्यालयातल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात कागाळ नोंद जाल्या. हे शिक्षकान शिक्षण खात्यात एलडीसीची नोकरी दिता सांगून एकल्याक 40 लाखांचो गंडो घाल्लो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्ल्यान ताका पुलिशेन अटक केली. ह्यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिचे विरोधात 3 कोटी 88 लाखाची फटवणूक केल्ल्याची कागाळ म्हाड्डोळ पुलिशेंत केल्ली. संदीप उदका खात्याचो कनिश्ठ अभियंतो आसून ताणें अशें करप ही वायट गजाल जावन आसा. ह्या प्रकरणात जे कोण आसा तांचेर कारवाय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात. पळयात. इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम कडकांतलें कडक एक्शन आमच्या हातूंत कोण ना ते आमी कोणाक घेवंक ना. आपल्या डिपार्टमेंटान फाटल्या कडेन चड सांपडाक घेवंक ना. कशें कळटा पोस्टान तो सी डिपार्टमेंटाक कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता ताका पयलीं कडेन तशी उरली कळटलें न्ही. पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणून कळटलें आसलें आसता. जॉबा संबंदीत पयशे केन्ना हेंच जाल्ला म्हाका गरजूच ना. तूं प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस करपाची आवडटा. आनी बरे जोडपी लोक अवदसा सुस्ता म्हणटा तशें लोकांक आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात. आपली लायफ पेड्यार करतात. फॅमिलीची बदनामी आनी प्लस मागीर समाजा भितर एक कलंक विच इज व्हेरी बॅड. तुवें 2-3 लोकांक अरेस्ट केला पयलीं ताजे वयल्यान a message has gone very serious. I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these steps. ताका जेन्ना लिंक मेळ्ळें त्या हातूंत ताणेंच सांगलें की हे
दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता फोणेच्या एका शिक्षका आड पुलिशेत कागाळ नोंद झाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40,00,000 गोंडो घातिल्लो. आम्ही फोंडा आसा ज्या जाग्यार सकाळी संदीप पराबाक अटक केल्ली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात. आज संदीप पराबाक जेन्ना कोर्टान हजर केलो तेन्ना ताका 3 दिसाचे पोलीस कोठडी मारलेली आसा कोर्टान. आनी म्हाड्डोळ पुलीस जी आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक चालू केल्ली आसा. अशेंच एक प्रकरण कॅश फॉर जॉब प्रकरणात जे ढवळीचो जो एक विद्यालयाचो शिक्षकान कोणा कडल्यान पयशे घेतलेले आसले आनी त्या संदर्भात त्यांनी तक्रार दाखल केली आनी त्या शिक्षकाक रितसर फोंडा पुलिसांनी अटक केली आसा. त्याचे नांव जावन आसा योगेश कुंकळकर वर्सा 49 राणा ढवळीचो. हाका रितसर अटक केल्ली आसा आनी त्यांनी जे पुलिसेन सांगले आहा त्या संदर्भात पुलीस चौकशी करता आनी तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळ्या. उजो पालपी दळाच्या जवानांनी ही कूड न्हंयतल्यान भायर काडले उपरांत पुलिशेच्या ताब्यात दिली. पंचनामो केले उपरांत पुलिशेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडून दिल्या. पुलिस स्टेशन आमकां एक कॉल येयले विराज धावस्कर PSI ही पिळगांव एक गांव गांवाची बॉडी लागल्या. इमिजिएटली आमी आमची गाडी घेतली क्रू घेतलो आनी आमी थंय गेले. सकयल देंवन ती बॉडी पांयांक बांदली आनी ती एके सायडीक मोडून काडून ती तांकां दिली. पुलिसांनी सवादीन केले. तुमच्या वांगडा कोण कोण आसले? आमच्या वांगडा ड्रायव्हर आमचो कपिल गांवस, आशिष मोर्लेकर फायर फायटर, आदित्य गांवस फायर फायटर, मळी आणि RT गांवस. ते अननोन काय कितें नाव अननोन तेका तेंच्यान चेक केली बॉडी ती कितें आहा बॉल्सान कितें दिली तूं बट तें कांय मेळोंक ना. तें केलें आमी अननोन बॉडी म्हणून आमी ते पुलिसांच्या हातीन सवादीन केले आनी आमी येयले. पिळगांव वाठारात मांडवी न्हंयच्या पात्रात सोमारात दनपारा एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळी. दिवचल पुलिसेक हे विशीं कळटकीच तांच्यांनी घडणूक थळार धांव मारली. उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयले. उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर साईनाथ केसरकर हांच्या फुडारपणा खाला दळाची टीम घडणूक थळार पावली. तांच्यांनी रोप घालून न्हंयेत आशिल्ली कूड भायर काडली. उपरांत ही कूड दिवचल पुलिशेच्या ताब्यात दिली. दिवचल पुलिशेन पंचनामा करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या. हे कुडीची अजून वळख पटूंक ना अशें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक विराज धावस्कर फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नांवां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडात, नाजाल्यार फुडल्या सप्तकात भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंत्री आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुस्पल्यात. ताका लागून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. हे विशीं तांणी पणजी पुलीस मुख्यालयात रितसर कागाळ नोंदयल्या. हे काही डॉक्युमेंट्स जे अपॉइंटमेंट लेटर कशें दिसता ते फेक दिसता म्हणून आय एम ऑन रिकॉर्ड. हांवें सांगलां ते फेक कशें दिसता जे सर्क्युलेट जाता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी ज्या डिपार्टमेंटाचे थंय नांव आसा जेचे फेक नांव घातला HODचे ताणें FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून हो म्हजो चार्ज आशिल्लो. हे जॉब तुम्ही विकून आज गोंयच्या युवकाचे गोंयच्या फॅमिलीचे तुम्ही भविष्य काबार केल्ल्या फॅमिली काबार करता तुम्ही. सो तुज्या ह्या असल्या धमक्यांचेर आमी उगी रावचे ना. तूं आमचो आवाज बंद करपाक शकना. आज आमी फॉर्मल कंप्लेन DGP केल्ली आसा. ऑडिओ क्लिपिंगूय हांवें दिलां. ताका सांगलां की हाजेर डिटेल थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ती बायल दीपश्री सावंत गावस जी आसा जी कोण विश्वजिताचो उल्लेख करता व कोण विश्वजित हे भायर येवपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जॉब पयशे घेवन विकता. आम्ही डिमांड केला की हाजेर हाय लेवल कमिटी रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हातून मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा, हातून व्हडले टॉप BJPचे लिडर इन्वॉल्व आसा आणि आता कोण तरी विश्वजित म्हणून इन्वॉल्व आहा. हाजेर फेर इन्क्वायरी जावपा नाका. दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. या सरकाराक या मुख्यमंत्र्याक आम्ही अल्टिमेटम दिता की समज जर ह्या आठवड्या मेरेन जर तर हे दोनूय
जे करप्ट ऑफिसर त्या खुर्चेर जे बसल्यात हेंका समज जर तुम्ही घरात धाडना आणि जर तर थंय प्रोबेबल मनीस विथ द एज बार लिमिट जर तर थंय रिप्लेस जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या काळात फुडल्या आठवड्यात PWD ऑफिस आणि WRD ऑफिस थंय व्हडलो घेराव घालून आम्ही प्रोटेस्ट करतले की हांगा पयलीं हटाव. अरे तांची एज लिमिट जाली. दुसरे वटेन खोटी कागदां दाखवून मंत्र्याचेर आणि सरकाराचेर आरोप करप साप चुकीचे अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नाईक सांगता. एके वटेन तुमीच सांगतात की खोटी कागदां म्हूण आणि दुसरे वटेन तुमी मंत्री आणि सरकाराचेर आरोप करतात. हे कितें अशें तो विचारता. पयर जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या अध्यक्षान त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटा की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड. आणि ते पेपर केअरफुली आयका ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोयचे उलयता आसतना तांणी सांगले की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president uttered the name Vishwajit. And so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant. Today he says, आपणे म्हणिल्ले फक्त विश्वजीत आणि तो विश्वजीत हो न्ही डिपार्टमेंट्स कोणाची where you wanted to allege what. I mean it's all your allegation was in that context fake allegation, it was in that context, correct? And you are saying something else today. The fact of the matter is if you their documents पळयल्यारूच कळटा की they are forged. On the face of it they appear forged documents. Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप सरकाराचेर एलिगेशन करप हे सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपूत दिलो. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हांचे कार्यकाळ फकत 6 म्हयन्याचो आसतलो. 64 वर्साचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 ह्या वर्सा निवृत्त जातले. I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान करतले.
जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान इफीचो प्रिमियर जातलो अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफीच्या कर्टन रेजर पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. 55व्या इफ्फीत हे फावट कांय नव्या सेक्शनांचो आस्पाव केला. हातून रायझिंग स्टार तशेंच इको कॉन्शियसनेसाचेर आदारीत मिशन लायफ सेक्शन आसतले. तेच बराबर बायल डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले. तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले. इंडियन पॅनोरमात 25 फीचर सिनेमा आनी 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली. IFFI this year is going to open with a very important film which is being premiered in Asia first time, film called Better Men. This is Michael Gracey's powerful portrayal of the life of pop icon Robbie Williams, and I hope all the cinegoers will enjoy it. In the same breath, we are also deeply honored to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Philip Noyce, a renowned Australian filmmaker whose mastery of suspense and storytelling has left an indelible mark on the cinematic world. We are introducing several new curated sections this year, including a section called as Rising Stars, which actually highlights the creativity of emerging directors. Also a section called Mission Life, going with our Prime Minister's call for eco-consciousness. And that's why this is going to be a section which will celebrate eco-conscious filmmakers. At the same time, IFFI this year is proudly showcasing diversity of 47 films by women directors and 66 films by young and debut filmmakers. And this year's film is recognizing the honor and the respect that our country and our culture has for women. And it also understands that this sentiment should extend to all the better persons in the world, that's the women folk in our country, to have similar space, to have similar environment. And that's why we are opening our master classes and our conference section with a tribute to all the women filmmakers and talk about how they have played a major role in shaping our country's cinema. The Indian panorama is going to be featuring 25 feature films, 20 non-feature films, and that again is from all parts of our country, which gives us a good understanding of the rich cultural heritage and diversity. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. Bureau Report, Gomantak TV. फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारांत चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केले. ताचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखाची रोख रक्कम जप्त केली. गोय राज्यान फाटले कांय दीस जाले पुलीस वेगवेगळ्या गुन्हेगारांचेर म्हणजे धडक ही घालीत आसा आनी त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या गोंयच्या बारीक बारीक वाठारांनी सुद्धा पुलीस म्हणजे अचानक वचून विजीट करून जायते गुन्हे म्हणजे लोकांचेर म्हणजे तांचे तपास करून तांकां अटक करीत आसा. त्याच प्रमाणे आयज सुद्धा एक अशी घडणूक घडली ती म्हळ्यार पणजे मार्केटान चलपी जो म्हणजे पत्त्यांचो जो जुगार आसा त्याच्या अड्ड्याचेर आयज पणजे पुलिसांनी खंय तरी कारवाई केल्या आनी हातून 23 जाणांक जे आसा ते म्हणजे पुलिसांनी तांकां अटक केलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे तांचे कडल्यान तब्बल 1.26 लाखाची रोख रक्कम जी आसा ती जप्त केलेली आसा. अशाच वेगवेगळ्या अपडेट खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. चिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला, पूण पोरणे गोंयांत 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता. दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजूनय चालू आसा. मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण करतले खंय. फ्लायओव्हर न्हू आतां कंप्लीट जालो आमचो. ओके. जालो आतां केन्ना आमचें स्टार्ट करूंक जाता. चडसो पळोवया आतां 13 तारीख अशें म्हणटाले आमी, मात फायनल करता केन्ना सीएम फ्री आहा तेन्ना जातले. ओके. एक्सपोजिशन पयलीं जातलो सर? आतां न्हू जालो, रेडी जालो तो. ओके. आतां केन्नाच गाडी वचूंक जाता, काय ना, सगळे रेडी.
ओके टोटल रेडी, कांयच धरूंक ना. लायटी रेडी, हॉट मिक्सिंग जालें, सगळें जालें. ना सर आयज सुद्दां हॉट मिक्सिंग थंय चालू आशिल्लें. आयज हॉट मिक्सिंग ते सर्वीस रोड सकयलो, ओके सकयर वयलो न्हू, हें जालो हो रेडी जालो. ओके हॉट मिक्सिंग केला तो सायडीचो आनी इलो पार्ट उरलोलो सकयल, सकला ब्रिजार न्हू वयर, हां हां ते पळय आतां कंप्लीट जाल्ले पळय, ओके तें जालां. सद्याक हांव आसा चिमला जो फ्लायओव्हर आसा, जो ओल्ड गोवासून येवपाक, जो पणजे सिटीन येवपाक जो फ्लायओव्हर आसा, तुमी जाणा आसतले हो जो न्यू फ्लायओव्हर हांगा बांदतात, त्या बांदकामाक लागून हांगा खुबशे फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा खूब अशे लोकांक त्रास जावपाक लागले, ट्रॅफिकाक लागून हांगा गर्दी पडपाक लागली. म्हणून ह्या फ्लायओव्हराची खंय ना बेगीनचे बेगीन हो फ्लायओव्हर रेडी जावचो अशें लोकांक दिसतालें. आनीक मेन म्हटल्यार आतां जे नोव्हेंबराचे 21 तारखेक सावन जे ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जे एक्सपोजिशन जावपाचें आसा, त्या एक्सपोजिशनाक लागून हो फ्लायओव्हर बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय आशिल्लो. आनीक सप्टेंबराच्या एंडाक हांगा लोड टेस्टिंग बी जाल्ली आनी ते सगळें पळोवन अशें दिसतालें की हो फ्लायओव्हर बेगीन जातलो असो. पूण हांगा समज आमी रियलिटी पळोवपाक येयले जाल्यार आजून हांगा डांबरीकरण सारकें जाल्लें ना. आजून हांगा डांबरीकरणाचें जें काम चालू आसा तेजे ट्रक्स हांगा दिश्टी पडटात. आनीक तेजे जे डांबरीकरणाचें जें काम जें आसा तें आजून हांगा सुरू आसा, तें आमी पळोवंक शकतात. जाल्यार आतां फक्त 10 दीस उरल्यात एक्सपोजिशन सुरवात जावपाक. 10 दीस सुद्दां उरोना, 10 दिसाचे पेक्षा कमी दीस उरल्यात. जाल्यार हो जो फ्लायओव्हर आसा तो एक्सपोजिशन पयलीं तयार जातलो काय असो प्रश्न येता. आनी ह्या फ्लायओव्हराचेर ऑथॉरिटी एक्सपोजिशन पयलीं तयार करून जे हांगा पर्यटक येवपाचे आसात त्या पर्यटकां खातीर हो फ्लायओव्हर रेडी जातलो काय असोय हांगा प्रश्न येता. गोमंतक टीव्ही खातीर चिमलासून गौरेश गांवकर. या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह युनियन ह्या पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. कॉन्फरन्स म्हणजे आमचे सहकार क्षेत्र जे आसा ते हितून गोवा राज्य सहकारी संघ हे जे काम करता म्हणजे ट्रेनिंगाचें काम करता आनी तेजे प्रत्येक वर्साक आमचे कॉपरेटीव वीक आमी साजरो करता आनी तितून 7 दिसाक कार्यक्रम करता. आनी ते जोड पावलां म्हणजे बाकीची सोसायटी जी आसा संघ आनी बाकी सोसायटीचे मार्फत हे आमी कार्यक्रम करता. आतां 14 तारखेक स्टार्ट जाता ओपनिंगान, ते मागीर 20 तारखेक बाय क्लोजिंगान तेजो एंड जाता. आतां हे विमीचे काम हें करतात म्हणजे आमी जे पळय प्रत्येक गांवांत वचोन थंय त्या सोसायटीचे मार्फत आमी थंय एक्टिविटीज करतात आनी एक्टिविटीज करता आनी तेन्ना सांगता बाबा तुमी तेंची सोसायटी ही जी आसा ह्या सोसायटीचें जें काम आसा तें काम तुमी जें केलां तेंची आमी प्रशंसा करतात. कित्याक तेणी काम केलें म्हणून ते आमकां संघाचो तो मेंबर जाता, नाल्यार तो मेंबर जावंक शकना. म्हणटा ताका लागून आमी जे बाकी जे मेंबर सोसायटी आसा तांकां ज्या पद्दतीन मागीर टूर जाय आनी कितें जाय तें संघा मार्फत दिल्ले गेले वयता. आनी त्याच प्रमाणे एज्युकेशन फंड्स जो आसा तो आमी तेंचे कडल्यान कलेक्ट करता आनी तो एज्युकेशन फंड जो आसा ना पूण हें घेता एन्युअल सबस्क्रिप्शन घेता. एज्युकेशन फंड आशिल्लो पूण आतां हाल्ली ह्या 2 वर्सांतूच आमकां तो सरकारान बंद केल्लो आसा. दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या. 2 पाळी मेळून 5 सुणे ह्या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार घडला. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान वाठारांत सांपळो लायला. अकस्मात कितें आवाज ना काय ना, आमच्या पेट आसलो ताका घासायलो तो गेलोच थंय करून, म्हळ्यार आमकां काय कळोकूच ना आवाज ना. हे पयलीं आवाज करचो आमकां कळा तेजो, तेन्ना आमी ताका दपटे म्हळ्यार तें काय ना. आनी तेणी ह्या पयलीं हांगा ते आमच्या हेज्या उपरांत तेणी हांगा देवळा कडलो कोणाचो पेटो खाल्ला, प्लस भायर भटके कुत्र्या ते हांगाले गायब जाल्या. अशें करून आतां भयानकूच जाल्या परिस्थिती. आनी सांगपाचें म्हळ्यार आतां सकाळचे लोक मॉर्निंग वॉकिंग करता ते वचपाक भयान भीत जाला. पण तुमचे बिबट्यान तुमच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो आनी ते कुत्रे आसा? कुत्रे आमचे मेले. ताका अटॅक केले म्हटल्यार ताका आमी डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान सांगलें की ताका व्हडल्या जनावरान घासायला. तेन्ना आमकां डावट मारलो की अशेंच कितें तरी जालां. म्हणजे हो तो बिबटो हे वटेन कितले दीस जाले भोंवता? आतां जाल्या दिवाळेक थंयसून सुरू व्हडली धाकटी दिवाळी जाल्या थंयसून.
तेन्ना लोकांक दिश्टी पडल्या सगळ्यांक आनी सांजच्या टायमार खंयच्या टायमाक येता तें कळना आनी अशें करून तेणी आमकां आतां हे सावध करपाचें आनी लोकांनी हें करून लोकांक सावध करता म्हणल्यार कोणी येवन हेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन तेजेर हें करपाचें. दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत एक बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या बिबट्यान लामगांव वाठारांत अक्षरशः धुमाकूळ घातिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या सुमार 10 ते 12 दिसाच्यान हो बिबटो भर लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांनी पळयिल्ले आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या बिबट्याच्या वावराक लागून सध्या लामगांव वाठारांत सामको भंय पातळ्ळा. थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बिबट्यान फाटल्या 7-8 दिसांत 4 ते 5 सुण्यांक फस्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. बिबट्याच्या ह्या भर लोकवस्तीक तेंकून आशिल्ल्या वावराक लागून लोक सामके भियेल्ले आसात. सांजेच्या वेळार तशेंच रातच्या वेळार लोक घरा भायर पांय दवरपाक भियातात. ह्या बिबट्याक धरपाक लागून रान खात्यान आयतारा सांजे लामगांव वाठारांत पिंजरो लायिल्लो आसा. आतां पळोवचें पडटलें रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत हो बिबटो केन्ना अडकता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक